नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती संध्या पै हांणी बरयलेले साधू हस्ती म्हणून एक काणी सांगता. एकान एक कालांतू एक व्हड रान आशिल्लें. ते राना भितरी एक व्हडी हस्ती आशिल्ली. ते हस्तेक व्हडोड 2 दांत आशिल्ले, व्हडोड कान आशिल्ले. ते दांता म्हणके ताजे आंगा बण्ण आशिल्लो. ती हस्ती भारी चांगी, सात्वीक स्वभावाची. ती कोणाकय कसलें वायट करना, बाकी प्राणींक अगत्य आशिल्ले तेन्ना उपकारूय करतशिल्ली. एक दिवसू ते रान्ना भितरी थोडे व्यापारी येताचे. तांणी परगांवां वचून तांगेले वस्तू पुरा विकून मातशी तांगेले गांवां वतर आशिल्लींची. तांकां ते रान्ना भितरी वाट चुकता. तेन्ना तांणी वाट सोदून सोदून तांकां कळना, रात जाता. तांकां भंय दिसता. तांगेले भर दुड्ड व्यार करून हाडलेलो तसलो आनी तें दुसरी गांवां दुखून हाडलेलें सामानूय त्या रान्नांतू रात्री चोरी भंय चोरान येवन लुटी करची साध्य ते देखून ताणें कसो करचें म्हणून एक रुक्का मुळा बैसून तांणी हाडलेलें खाणां पुटली सोडवायताची खावच्याक म्हणून. तेन्ना तांकां दूर देखून एक व्हड हस्ती तांगेन दिकान येवची दिसता. ती हस्ती तांकां येया मेगेल मातशें या म्हूण सन्नेन सांगतर आशिल्ली. तांणी उठान ते हस्ती मातशी वताची. हस्ती तांकां घेवन सुमार दूर चमकून वता. मागीर तिगेल सोंडाळीन एक दिक्कू दाखोवन तशी वचाची म्हूण सांगून सन्नी करता. ते व्यापारी पुरा हस्तीन दाखयलेले दिक्कान वताची. मस्त दूर वतरी तांकां तांगेले गांवाचे कोटे बागील दिसता. तांणी वगवग्गी तांगेले गांवां वचून पावताची. हें एक विशेश नवें हस्तीन तांकां वाट दाखयलेलें. हें आमगेल राया सांगका नवें म्हणून तांणी हेर दिवसू रायाला आसतना वताची. आनी रायाला सांगताची, राया राया काल अशीश पुरा जाल्लें. एक व्हडी हस्ती. तिणें आमकां वाट दाखोवन एक गांवां पावयलें. तिका व्हडोड 2 दांत आनी तांणी सांगतर गेल्लींची. तीण तांकां कशी वाट दाखयलें, तांणी कशी गांवां आयलींची म्हणून. जाल्यार राय बरी वायट आनी स्वार्थी आशिल्लो. खंय कसो लायक वस्त तें ताका जावका. तशें जावन तो तांणी सुरवे सांगिल्लें पळय तें तिका व्हडोड 2 दांत म्हणून तें मात आयकता आनी वरलेले हस्तीर गुणां विशयाक कानूय दिना. तो लेखता, ते दांत म्हाका जावका. ताका हांव भांगरान कट्ट करून म्हगेले वणटीक मारता. तेन्ना म्हगेले आस्थाना चंदाय कितली चंद दिसत म्हूण लेखता. आनी तो हेर दिवस सकाळीची थोडी सैनिकां घेवन रान्ना वता हस्ते सोदून घेवन. पुराजने हस्ते सोदिताची. जाल्यार हस्ती मेळयना. कडे सोदून सोदून चमकून चमकून पुराजनाक ताण येता. तांणी पुराय हस्ते सोदूचे बदला उद्दां सोदूचे सुरू करताचे. एक वाटे वताचे. रायो एकलो वता मुखारी. वता वता ताका दूर उद्दां व्हडचे शब्द आयकता. तो थंय वचून पळयतना थंय उद्दां आनी त्या उदकां भितरी ती हस्ती राबून सोंडाळेन उद्दां काडून तिगेल्या आंगार घालन घेवन नातर राया भारी खूश जाता. तागेले तानी विसरता ताका. तो तागेले बिल्लो बाण काडून एक बाण सोडता हस्ते दिकाना. जाल्यार तें बाण हस्ते लागना ताजे आंगा वयल्यान वता. हस्ती घुवन पळयता. ओ रायू म्हाका मारूं आयला म्हूण ती कळटा. ती धांवच्या सुरू करता. रायो हस्ते मातशी धांवता. हस्ती मुखार 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 वचून दूर वचून राबता. रायो धांवता 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 पळयनाशी एक मोवाळ माती रेंव आनी उद्दां आशिल्ले एक जाग्यार पांय दवरता. क्विक सँड म्हणटा पळय तें. तांतू बिणी सिरकल जाल्यार मनीशू मुळा 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 बुडता शिवाय ताका भायर येवचें जायना. तसल ते रेवेंत पांय दवरले कुडले तो भित्ता. आतां कशें दुखून भायर येवचें म्हणून तो हडोडान बोब मारता. दोनूय हात वयर करून म्हाका कोणेय राख्याची, म्हाका कोणेय रक्षण करयाची म्हूण मागो सुरू करता. तेन्ना आड राबून पळयता आशिल्ली हस्ती
मुखार येता. येवन तिगेल सोंडाळेन तेगेल कुर्टाक सुतवानू वयर काडटा. वो वयर येतरी हस्तील पांयार पडटा. तेगेल दोळ्यान दुखून दळ 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 उद्दा येता. ताका पश्चाताप जाता. हे हस्तीक मार वईल हांव आनी ही हस्तीनच बिगेल जीव वरयलो म्हणून ताका भारी बेजार जाता. हस्ती ताका उबारून तिगेल फाटीर बसयता आनी तेगेल गांवां दिकान वचून तेगेल कोटेल्या व्हरून ताका तोगू सोडटा. उपास रायो हस्तील पांयार पडून क्षम मागता. तेन्ना हस्ती मनशाल ताळ्यान सांगता, मिगेलेंत आशिल्लो जीव प्रत्येक प्राणीन थंय आसा म्हूण लेखूका. मिगेल्या म्हणके प्रत्येक जीव म्हूण लेखून तांकां प्रिती करून मोग दाखोवन करुणा आनी दय दाखोवचेची मनशाल धर्म म्हणून अर्थ करून घेराया म्हूण सांगता. आनी हस्ती वता. ताजे मागीर रायो बदल जाता. तो चांग जावन मागीर सगळ्यांकय चंद करून पळोवन घेवन आसता. चिरडोवानो, हस्तील काण लायक आशिल्ली नवं. अनेक वारांतू नव काणये उठू वपास मेळया. नमस्कार.